मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहूया आणि गायन गाऊया. देवाच्या दोंगरात चढूया. A7 पान 4, A7 पेज 4. Sorvis horazo murmur, sudora moros orto, sorvis horace mundi, sogle moros usordi, devacha dogra soruya, tacha mondira somuya, devacha dogra soruya, tacha mondira somuya, Isho brazluru porza, sogli rastra guizonda, ekasare durgodu, anagoriti bonda, devacha dogra soruya, tacha mondira somuya, devacha dogra soruya, tacha mondira somuya. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले आमंदा फेर्नांदीस आनी सोपून गेले आमांसियो फेर्नांदीस. देवान तांकां सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशें माग लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता एलिस्टर तावेरा आनीक मरिसा दे फारिया. देवान तांचे भरपूर आशिर्वाद घालूं बरे भलायकी तांकां फाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतली राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच आमी मागता सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत मानुएल वेगस, जुझे एलायस वेगस, इनासियो वेगस, पॅट्रिक फेर्नांदीस, अलेक्स फेर्नांदीस, जेम्स फेर्नांदीस, रोजमेरी जॉन, इमिलिया अल्मेदा, लुइजित वेगस, फ्रांसीस वेगस आनी मारियानो पिनेरो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हजे भयण मानो आयज आमच्या भारतांत भाग्यवंत आल्फोन्सा हाची परब आमी समोरपता. खरीत भाशेन ती पयली वस्तोरी भारतांतली पवित्र सभेन तिका भाग्यवंत म्हूण पाचारूं. सादें तिचें जिवीत आनी खरीत भाशेन विनोदीचे मागणी इंटरसेसर रुपया जायतो वेळ ती मागण्यांक सादताली आनी पवित्र सभे पासत दुसऱ्या पासत मागताली. जिवितांत जायते सॅक्रिफीस तिच्या आनी व्हड बाबा देवाचेर आसलो आनी हे भाशेन भक्तिवंत जिवीत जिवन भाग्यवंतपणाची पावलां मारली. सो आमी तिची देख घेवन आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें जावं आनी दर दिसाक भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत हांव दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बिदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध. हे बासत भाग्य सुदांच अखबार मारे सगल्यांक देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपूत बिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या
ಕೂತ್ಕೋ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೋ ಪ್ರೀಸಾಕ ಕೂತ್ಕೋ ಪ್ರೀಸಾಕ ಕೂತ್ಕೋ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೋ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೋ प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सव ते आमकां दवरा. स्वर्गीच्या बापा, आल्फोन्सा तुजे भोक्तिनीन कालत्या आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान पाटलाव केलो आनी शेवट पर्यंत ती ताका विस्वास रावली. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुकार कांदिता आनी तिच्या आदारान आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्याक विस्वासी रावन तुवें आमकां जेजू उदेशी दाखोवन दिल्याय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन हाडटाय ते सोपून आमकां पावय म्हणून मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षेच्यो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरावेलो देंवलो. हे फातरीचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलेलें आसलें. ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचें काम आनी ताजेर बरयलेलें आसलें तें बरोवप देवाचें. ते फातरीर कांतयलेलें. पोरजेची बोबाट जोजुवेन आयकली. ताणें मोजेसाक सांगलें, थुंब मोदें झूज जाता, ताजो आवाज आयकूं येता. मोजेसान जबाब दिलो, झोयती वोन जाल्ल्याचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलेल्याचोय तो आवाज न्हय, पूण हांव आयकोतां तो आवाज गायनाचो. पेन्नेच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाळकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो आनी मोजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातान आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयशी फोडल्यो. ताणें केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बोडोवन धाडोवन पूड केली आनी ती उदकान शिंवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाचे पुतां धुवांक पिवंक दिलें. मोजेसान आरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातोक ताजेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हटलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक ओडटा तें तूं जाणूय? ताणीं ताका सांगलें, आमच्या मुखार वचोन आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडलीं त्या मोजेसाक कितें जालां तें आमी नकळो. म्हणटोच हांवें तांकां म्हटलें, कोणा लागीं भांगर आसा? आपलें भांगर हाडून ताणें मोजेशी दिलें. हांवें तें उज्यान उडयलें आनी एक पाडकुलो भायर सरलो. दुसरे दिसा मोजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातोक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घोडये म्हजे तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजे सर्वेस्पराशी पोत्तून गेलो. ताणें म्हटलें, हांव भोव खोंतीबोरीत जालां. आपणाक एक भांगराचो देव करूंक हे पोरजेन एक व्हड पातोक केलें. पूण आतां तुका खुशी जाल्यार तुज्यान तांचें पातोक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलां तें पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केलां त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलो. आतां तूं वच आनी हांव तुका सांगता थंय पोरजेक व्हरोन पावय. म्हजो दूत तुज्या मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलो त्या दिसा ताचे पातकाक लागून हांव ताका खास लायतलो.
देवाचें उतोरे देवाचे ओडोकार आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो खरे भाशेन ताणी एक पाडकुलो घडलो कडयलेल्या भांगराच्या मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली आपल्या मोहिमेंत देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणी मुर्ती दवरली जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो इजिप्तान ताणें केल्लीं वर्तीं कर्तुबां कामाच्या देसान नवलां विस्मितां तांबड्या दोर्याचे अजापाचे चमत्कार तोरी देवाक आपल्या थारोकाक ती विसरली जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो पूण भस्म करूंक आयलो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करून ताचे मुखार जालो उबो मोइजेस ताणी विचून काडलेलो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो उद्गाराक उबी रावया Soy sorvismora Soy sorvismora Soy sorvismora Soy sorvismora आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगान भुरगीं केलीं Soy sorvismora Soy sorvismora Soy sorvismora Soy sorvismora Sorvismo tumče sove jasum Tumci soviasu Mateva pormone Jezu Christace Shuvotoman Moje matuka sobia जेसून दुसरी एक वोपार तांकां घाली सांसवाच्या बिया सारकें सुर्गीचें राज एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें तें खरेंच सगल्या बियावून ल्हान पूण वाडटूच सगल्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती कोत्तात ताणें आनीक एक वोपार तांकां सांगली एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें ते भाशेन सुर्गीचें राज जेसून वोपारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वोपारी बोगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो वोपारींनी उलयतलो संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो कोत्तलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें Wakari tuka Krista मोगाळ भावा भयणीनो आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा दोड्या आड मोसोण पाड दोड्या आड मोसोण पाड आनी आयच्या पयल्या वाचपार आमी नदर मारली जाल्यार अशेंच कितें घडटा मोइसेस 40 दीस आनी 40 राती सिनाय दोंगरार देवाशी आसलो आनी ह्या वेळार इस्रायल पोरसां सिनाय दोंगराच्या पांयाशी ओ सकल ती आसली आनी जेन्ना मोइसेस तांचेशी आसता ती आरोनाशी येतात आनी एक भांगाराचो पाडकुळो ताचेशी करून घेतात आनी ह्या पाडकुळ्याक ती देव कसो बुजतात मोगाळ भावा भयणीनो इस्रायल पोचेक देवा बापान इजिप्ताच्या गुलामपणांतली ओचोऱ्या विस्मिता करून भायर काडलोली तांबड्या दोर्यांतल्यान देवान तांकां दुसरे वाटेन हाडलोली आनी इतली व्हड ओचोऱ्या विस्मिता करून लेगीत आयज आमी पळयता हीच इस्रायल पोरसां तांच्या देवाचेर आड वेता तांच्या देवाक ती विसोदता आनीक एका
भांगाराच्या केलोल्या पाडकुळ्याक ती नोमान करूंक पावता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमची गोत हेच इस्रायल पोरचे भाशेन जाता. आमचो पयलो मानामेत आमकां सांगता, एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पोन्नीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. मुणगे आमच्या देवाक आमच्या जिवितान आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक जाय. पूण जायते पावटी आमी ही इस्रायल पोरजां कशी जाता. देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवचे बदलेक मनशांक, दुडवांक, भांगाराक, गिरेस्तकायेक आनी हेर वस्तूंक आमी आमच्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिता. आनी हे पोरी आमचो पयलो मानामेत आमी मोडूंक पावता. तर कितें आमी करूंक जाता काय असल्या चुकीचे वाटेर वेची आमकां सांबाळूंक? आयचें शुभ वर्तमान आमच्या आदाराक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू 2 वेपारी आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता. एक सासवाच्या बियांची आनी एक आमटें घेवन आख्खें पीठ फुगयलोल्या एकले उस्तोरेची. आमी पळयता जेजू जे सुर्गीचें राज पुरगोडटालो तें राज जावन आसलें मोगाचें राज. तर आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता, जितलें ल्हान सासवाचें बी आसता तितलें ल्हान आमी दर दिसाक देवाच्या मोगान पडूंक आमी शिकूंक. जितलें इल्लेंशें आमटें आख्खें पीठ फुगयता तेच पोरी ल्हान ल्हान पोरी आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचो मोग आमी करूंक जेजू आयज आमकां फरमायता. आनी आयची जी बागयोंत आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेली आसा, बागयोंत आल्फोन्सा, तिणें आपल्या जिवितांत हेंच केलें. ही माद्र 19 ऑगस्ट 1910 ह्या वर्साक जल्मली आनी आयच्या दिसा 1946 ह्या वर्साक ती सोंपली. 30 आनी 5 वर्सांचें तिचें जिवीत, अवघड तिचें जिवीत. पूण दर दिसाक ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाच्या मोगान ती पडली, देवाचो मोग करूंक ती शिकली. आनी ह्या वरवीं आपल्या बागीवोन जिवीत जिवन आयज तुमकां आनी म्हाका ती एक व्हड उदाहरण जाता. शेकी 12 ऑक्टोबर 2008 ह्या वर्सा पाप साहेब बेनादीक 16व्यान तिका आल्ताराचो मान दिवन आमच्या भारतांतली पयली बागीवंत म्हूण तिका परगट केली. आयज ह्याच बागीवंताची आमी देख घेवया आनी आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचो मोग आमी करूंक शिकुया. हीच कृपा आयच्या ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक आमी मागून घेवया. भेटून हे वेळार आमी गायन गावया. सीदा भावा भयणी बापाक भेटोवंक पान 30 आनी 2, C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटोत भांगार नाका रुबे नाका, आपल्या कारचा सोवे बोबू जेजू तुझे गाडीच म्हाका. आयच्या दिसा आख्खी जिणेत देवा कशी करीस लेगू, मोगान वेगोंक जिवीत सोडू जेजू तुझे गाडीच म्हाका. जेजू म्हाका खोशी दिता सगळेच मोचे बाबाक उपरांत. जेजू म्हाका खोशी दिता सगळेच मोचे बाबाक उपरांत. म्हज्या बाबा बण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन बोकोण बळे बापा, पोरण्या मनशाचो
नाश करूंक भाग्यवंत आल्फोन्साक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजवूंक तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोली. तिच्या परबे दिसाक फावो त्या मानान हें बलिदान तुका भेटूंक ही मागणी तुजे मुखार विनोदकासान घालता. जीवच्या जिवान आमकां भरून आमकां नवी मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्बिस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां बारुया. आमी ती सर्वे सर्वस्वताय वार्ता. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवश आमी करूंक पावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा सोर पोतवेदना सासनाचे देवा सोर काळ सोर टायम जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेसूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित मोगाची मांद्रावळ आमी वाकणटा. आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. ह्या सगळ्या देवदूतां भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ह्यो म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिवन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणेक कोराचें वत पातकाचें बक्षर मिरच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गूट परगटुया. सोमया जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन वरण आमी परगटा तुझ्या हेण्याक आमी वतरेता. बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सर्वोच्च कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो दमेल्या ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणांची इश्मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजेच्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोलसोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो जुसे वास स्वर काय तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगता तुजी मोहीम गांवक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सोर्बेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो आमचो देव बरो आनी 2 दिसांत हे देवाचें बरेपण आमी अनुभवता तर हे देवाचें जें बरेपण आमी अनुभवता तें आमकां सगल्यांक आदाराचें जावं आमचें भाग्यवंत जिविताचीं पावलां मारूंक भाग्यवंत जिवीत जिवंक तर हेंच करूं तेच जेजू शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जणेकल्याक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कडेन जिवितां सबसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां चवदा काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेस क्रिस्तात्म्याच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस शुभेच्छा बावाटाचेर दिसका हांचे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सुक्याक वटान सांबाळ जी येता राजभर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरूच म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D4 आशेता काळीज मोजे पान 49. D4 पेज 49. आशेता काळीज मोजे स्वादी केण्यांक तुझ्या रागुरावता दिसवटे वेळून मोगाक मोच्या आशेता काळीज मोचे स्वाती केण्यांक तुझ्या रागुरावता दिसवटे वेळून मोगाक मोच्या थालेला तुझ्या रोता जेजू काळीज मोचे कुर्सा तुझ्या माकाचो इतले चावे मागचे थालेला तुझ्या रोता जेजू काळीज मोचे कुर्सा तुझ्या माकाचो
प्रार्थूया. सोरपोलबेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासता. आल्फोन्साच्या आमच्या भाग्यवंत भयणी वरवीं सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळजांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान. आमेन. सर्विसपूर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सगळ्यात आनी सोर पुतबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. ई 12 तुझे उपकार दुनिया कशे बादयतल्या पान 204. ई 12 पेज 84. तुझी बरे बोणा कशी लियाड देल्या तुझो गोडी कसो उर्मिसेल्या तुझी बोगी मोयमा कशी बडय देल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बादय देल्या Sorgari sosa I tuci nola Sondrari surya Usvara civodya Dan suradari Ruenam kadilya Sasna kya sasna Dai dao tuci moima तुझी बरे बोणा